आनी तांचे पेपर सादर करतात, प्रबंध सादर करतात. कोंकणीचे आनी तंत्रज्ञानाचे संबंध हाचे विशयार येदोळ काळ जाल्ले अभिवृद्धी कितें आसा ताचे विशयार तांणी नियाळ दितात आनी फुडले आविश्कार कितें जाय त्या विशयार तांणी सूचना आमकां दितात. हांव सकट प्रबंध सादर करते आमचे मानेस्तान पयल्यान पयले ह्या सत्राक येवकार दिता आनी पयल्यान पयले हांव रत्नमाला दिवाकर तांकां हांव आव्हान दितात आनी तांचे पेपर सादर करचे. ह्या पेपरांतले जे कंटेंट आसा ते हांवें गोंया पुरते मर्यादीत दवरून मुखेल ज्यो संस्था आसात ज्यो कोंकणीन तंत्रगिन्यानाचो वापर करून जो वावर करतात ताचो हांगा आस्पाव केला, कारण परत परत त्यो रिपीट गजाली जावंक जायना म्हण. तंत्रगिन्यान आनी कोंकणीचो वापर आयच्या ह्या संगणक युगान मेजार दवरिल्लो संगणक केन्ना मांडयेर पावलो आनी करता करता केन्ना बोल्सांत पावलो हें आमकां कळ्ळें लेगीत ना, इतल्या गतीन ताचो विकास जायत आसात. एक बटन दाबून सेकंदा भितर जायती म्हायती दोळ्या मुखार दवरपी माध्यम आयचे पिळगेक भुरळ घालता, तांचो मार्ग सुगूर केला. ताचेर आड नदर करूंक जावची ना, जावं ताचें अस्तित्व वा म्हत्व आमच्यांनी न्हयकारूंक जावचें ना. तुमी पळयलात आसतलें की जे आमी डेलिगेट्स आसा तांची नोंदणी आसा ती सुद्दां ऑनलायन केल्ली आनी आमी अपेक्षा करता की हाजे फुडें सुद्दां कोंकणी समाजान ह्या तंत्रगिन्यानाच्या गरजेची म्हत्व जाणून घेवन आमी आमचें काम सुगूर करपाक जाय. ह्या डिजिटल युगांत भास, संस्कृती, कला, साहित्य सगळें मळ व्यापून उडयलां. बदलत्या काळा प्रमाण बदल स्विकारून ताचो कोंकणी भाशेक कसो उपेग जातलो हें येवजून वावर करप हें शाणेपणाचें जातलें अशें कोंकणी भाशा मंडळ मानता आनी त्या प्रमाण गेलीं 15 वर्सां आमी सातत्यान वावर करीत आसा. सुरवेक हो वावर मंद गतीन चलिल्लो तरी कोवीड काळान ताची गती वाडली. महामारीच्या काळान जेन्ना सगळ्या संस्थांचो वावर जावं कार्यावळी ठप्प पडिल्ल्यो तेन्ना कोंकणी भाशा मंडळ गोंय ही एकमेव संस्था आशिल्ली जी ह्या मळार चड सक्रीय आशिल्ली. आमी आमच्या सदच्या कार्य पद्दतीचें गियर बदलून तंत्रगिन्यानाचो वापर करून ऑनलायन माध्यमांतल्यान एकमेकाच्या संपर्कांत रावन बसका घेवन भासाभास करून ऑनलायन कार्यशाळा घेवन खुबशें काम तडीक व्हेलें. साहित्य रचना, साहित्य सादरीकरण, कला, परिसंवाद, कोंकणी भाशा मंडळ आयोजीत वेगवेगळ्यो ऑनलायन सर्ती धरून बाल साहित्य परिशद अशे साबार उपक्रम ह्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करूनच जालो. पूण सगळ्यांत व्हड काम जर कोंकणी भाशा मंडळान केलां आसतलें तर तें ऑनलायन बाल साहित्य निर्मणीच्या मळार. प्राथमीक आनी माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक कोंकणी शिक्षकां खातीर ऑनलायन कार्यशाळा आनी सतत मार्गदर्शन दिवन ऑनलायन पाठ, व्याकरण, रचना अशें साबार कोंकणी शैक्षणीक साहित्य तयार करून वेबसायटीर उपलब्ध करून दिलें, जाचो लाव आयज लेगीत जायते शिक्षक आनी भुरगीं घेतात. ल्हान भुरग्यां खातीर लेखकां कडल्यान आमी बडबड गितां, शैक्षणीक गितां बरोवन तांकां संगीतबद्ध करून दवरिल्लें आसा. ह्या गितांचे एनिमेशन व्हिडिओ आमी तयार केल्यात, ज्यो तुमकां कोंकणी भाशा मंडळाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर पळोवंक मेळटा. आनी एक जमेची गजाल म्हटल्यार हे यूट्यूब चॅनला वयली हीं गितां खूब पॉप्युलर आसात. ती फक्त गोंया पुरती मर्यादीत ना, तर जे गोंया भायल्या देशांनी स्थायीक जाल्ले लोक आसात तांकांय हीं गितां खोस दितात. हें एनिमेशन काम अजुनूय सातत्यान आमचें चालूच आसा. ल्हान भुरग्यां खातीर काणयांचे ऑडियो व्हिज्युअल बुक्स तयार केल्यात. शाणी मस्ती गितांचेर आदारीत नाचाचे व्हिडिओ आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्सभर जावपी कार्यावळीचें थेट सादरीकरण आमी करतात. त्या भायर व्याख्यानमाळ निमतान आयोजीत कार्यावळींतल्यान साहित्याचेर, इतिहासीक चळवळीचेर आदारीत जाणकारांची घेतिल्ली मुलाखतीचें दस्तावेजीकरण करपाचो वावर कांय प्रमाणांत कोंकणी भाशा मंडळ करता. ताचे भायर शब्दकोशा ॲप आनी चडांत व्हडलें काम केलां आसत तर कोंकणी भाशा मंडळान जाल्यार तें गुगल अणकार, जाचें पुराय श्रेय म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष चेतन आचार्य हांकां वतात.
भुरग्यां खातीर कोंकणी भाशा मंडळाचो सदांच भर आसा भुरग्यांच्या बाल साहित्या खातीर. आनी ही जी जाणीव आसा की आयचीं भुरगीं, काल सुद्दां परिसंवादा भितर सूर आयलो की आयचीं भुरगीं रियॅक्ट करनात, आयचीं भुरगीं आपल्या हक्का विशीं जागरूक नात. आनी हो सूर फक्त गोंया पुरतो नासून भारता भितर आसा. त्या खातीर पुराय भारतभर बाल साहित्याचेर कांय संस्था, कांय ट्रस्ट, कांय प्रकाशनां हांकां दिसता की आमी फाटीं पडल्या भुरग्यांक योग्य विचार दिवपा खातीर, आनी त्या खातीर बाल साहित्य भुरग्यांच्या हातान पुस्तकां वाचन, पाठ्यपुस्तकां सोडून हेर वाचन जावप खूब गरजेचें. आनी ह्या संस्था कडेन कोंकणी भाशा मंडळ जोडिल्लें आसा आनी आमी गेलीं 15 वर्सां जालीं सातत्यान हें काम करतात. देखीक IITन अरविंद गुप्ता सारकिल्लो मनीस आपणालें पुराय एक जिणेचें ध्येय म्हूण बाल साहित्यान वावर करता. ताणें सुमार 2000 वयर पुस्तकां, संवसारांतलीं बऱ्यांतलीं बरीं पुस्तकां अणकार करून हिंदी, मराठी, हेर प्रादेशीक भाशेंत ताचे कडेन लोक बोध जॉयंट जावन काम करीत आसा. आनी आमी तांच्या संपर्कांत आशिल्ल्या कारणान कोंकणी भाशा मंडळान आज मेरेन सुमार 150 वयर बुक्स अणकार करून आमच्या वॅबसायटीचेर घातिल्ले आसा. प्रथम बुक्साचे स्टोरी विव्जाचेर आनी अरविंद गुप्ताच्या वॅबसायटी वयलीं अशीं पुस्तकां कोंकणींतूय तुमकां पळोवपाक मेळटलीं. त्या भायर दर वर्सा आमी छापील साहित्य आनी ऑनलायन साहित्य तयार करून आमच्या पेटूल ह्या कार्यावळीक उजवाडाक हाडीत आसात. भाशा मंडळान महाविद्यालयां कडेन समजिकायेची कबलात करून हेर कार्यावळी बरोबरूच ह्या वर्सा CS कॉलेज, झेवियर कॉलेज तशेंच गोंय विद्यापीठ हांचे कोंकणी विभागाचे प्राचार्य हांच्या सहकार्यान मंडळाच्या मार्गदर्शना खाला बाल साहित्य आनी चरित्र लेखनाचेर आदारीत बुक्सांचो अणकाराचो वावर हातांत घेतला. वाचन विश्वास सारक्या उपक्रमांतल्यान पुस्तकाचेर भासाभास आनी लेखका कडेन संवाद सादपी लायव्ह कार्यक्रम आमी करतात. कोंकणी भाशा मंडळा भायर कांय तरणाटे व्यक्तिगत रित्या डॉक्युमेंटेशन, डेटा एकठांय करपाचें काम करीत आसात. फादर फ्रेडीजी दोकोस्ता ट्रस्टाचे गुलाब हें रोमींतलें निमाळें तशेंच हालीं कोंकणींत प्रकाशीत केल्लें वर्णमुद्रा नेमाळें पळोवंक मेळटा. पूण संस्था म्हूण जें ऑनलायन साहित्य उपलब्ध करपाचो वावर नेटान काम करीत आसा तातूंत भितर आनीक एक ग्रुपाचो म्हाका मुद्दम नमूद करचें दिसता तें म्हळ्यार ध्यास कोंकणी. प्रशासनांत वा दिसपट्टे जिणेंत लागपी साहित्य, मागीर ते कोंकणींतले आमंत्रणाचे नमुने, पत्राचे, अर्जाचे नमुने जावं परबी भेटोवपी पोस्टर्स, सुविचार, उखाणी, बडबड गितां, व्याकरण, जोक्स, खाणाची पाककृती अशें साबार साहित्य तांच्या वॅबसायटीर मेळटा. सरकारी पातळीचेरूय राजभाशा संचालनालय हांणी डिजिटलायज जावपाचो वावर केला. काल ताचेर भासाभास जाली. तांणी खुबश्या विशयाचेर उतरावळ एकठांय करपाचो वावर केलाच आनी ते करीत आसात. पूण तांच्या वॅबसायटीचेर अर्जपत्र, कोंकणींतल्यान सोपूत, प्रतिज्ञा घेवपाचे नमुने, कोंकणींत भारतीय संविधानाचो बुक्स फॉर्म तुमकां तांच्या वॅबसायटीर मेळटा. तांच्या YouTube चॅनलाचेर वेगवेगळ्या कार्यावळींचो, प्रशिक्षणाचे व्हिडिओ आसात जाचो लाव सहजपण कोणूय घेवंक शकता. पूण खंतीची गजाल म्हणल्यार कोणें म्हणत की तांची हांगा कित्याक नोंद घेतली. एक्चुली ही सगळीं कामां आसा ती प्रत्येक जाणान करूंक जाय आनी खंय तरी राजभास संचालनालय हें करता हाची आमकां एक धादोसकाय आसा. पूण एक खंतीची गजाल म्हणल्यार 4 वर्सां पयलीं गोंयचे मुखेलमंत्र्यान एनिमेशना खातीर 1 कोटी रुपयाची तजवीज केल्ली. ताचेर राजभास संचालनालयान कांयच लक्ष घातलें ना. म्हण आयज एनिमेशना खातीर केल्ल्या दुडवाची तजवीज 1 कोटी वेल्यान लाखाचेर देंवल्या हाच्या सारकें दुर्दैव ना. होच फंड जर ताणें वेगवेगळ्या मळार काम करपी वेगवेगळीं खातीं आसा तांकां वांटून दिल्लो जाल्यार घडये त्या वाठारांत त्या प्रांतांत जें काम करतात तांचेर एनिमेशन करपाचो वावर जातलो आशिल्लो. कारण एनिमेशन म्हणटा तो सगळ्यांत म्हारग प्रकार. गोंयांत कोंकणी भाशा मंडळ सोडून इतल्या व्हड प्रमाणांत एनिमेशनाचो वावर कोण करिना हें खंतीन सांगचें पडटा. आतां हांवें इतलो वेळ वाचिल्ल्या कामाची वळेरी पळयल्यार कोणाकूय दिसतलें आमी कितें तरी खूब करता पूण जितली मागणी आसा तितली पुरवण जायना हें तितलें आमी जें करता तें जस्ट टीप ऑफ आयसबर्ग.
आयचे पिळगेक गरज म्हूण जावं फॅशन म्हूण जायते फावटी लग्न कार्य सणा परबा वेळार गायिल्लीं गितां, आलयो फुलां माळपाचे विधी वेळार भुरग्यांक पायण्यान घालतना गायिल्लीं गितां, जल्मदिसाचीं गितां, अभिनंदन गितां अशें साबार गीत नाचाची पुरवण ऑनलायन माध्यमांत जावंक जाय, ना जाल्यार ती हेर भासांचें अनुकरण करतना दिसतात. गुगल अगेन आमी आसा ती फास्ट फूड कल्चरान आमकां सगळें बेगीन बेगीन जाय, त्या खातीर तोय पर्याय आमकां ऑनलायन माध्यम दिता. त्या खातीर गुगल वॉयस टू टॅक्स्ट कोंकणींतूय जावंक जाय. तशें जालें जाल्यार लोक सहजपणान कोंकणी वापरतले. इश्टांनो, इंटरनेट हें एकमेका वांगडा जोडिल्लें नॅटवर्क. ताचे वरवीं आमी एकमेका लागीं पावूंक शकतात, संवाद सादूंक शकतात. कोंकणी मनीस जो विंगड विंगड राज्यान विखुरला, जावं पुराय संवसारभर पातळ्ळा, तो एकमेकाच्या संपर्कांत रावन ह्या सुविधांचो लाव घेवन एकठांय येवंक जाता. विंगड विंगड राज्यां मदल्या कोंकणी मनशां मदीं लागींपणाचो सांखो जोडपा खातीर ऑनलायन कार्यावळी जावं सर्त आयोजीत करूं येता, जाची बरी देख आमकां कविता ट्रस्टान घालून दिल्या. इंडियन इन्फॉर्मेशन स्टँडर्ड कोडाचो जावं विश्व कोंकणी केंद्रान केल्लो कन्वर्टर हाचो वापर करून जे आमी पळय आमचे मदीं जो हुस्को जो आमी शीण काडटात, ते लिप्यांतराचें काम सुद्दां आमकां टॅक्नॉलॉजी दिता आनी आमी ताचो फायदो घेवंक जाय अशें म्हाका दिसता. ह्या तंत्रगिन्यानाक लागून प्रादेशीक सिनेमाकूय बरे दीस फावो जाल्यात. प्रादेशीक सिनेमा हेर लोक पळोवपाक शकता आनी ताचो लाव कोंकणी फिल्माकूय घेवपाक जाता, जे करून हीं फिल्मां हेर भाशेंतले लोक पळोवपाक शकतले आनी ताचेर विचार जावपाक जाय. कोंकणी साहित्याचें मल्टीमिडियांत रुपांतर जावंक जाय. डिजिटल युगांत डिजिटल तंत्रगिन्यान वापरून दिसपट्टे वेव्हार चलतले तेन्ना गरज म्हूण जावं नाइलाजान पुरायपणान इंग्लिशीचेर निंबून रावप्याक आवय भाशेन हो पर्याय उपलब्ध करून दिवंक जाय. हेर संस्थांनी हे तरेन फुडाराक वावर करचो पडटलो. ही काळाची गरज आनी आमच्या मुखार आशिल्लें व्हड आव्हान. देव बरें करूं. गोवांतूय मंगळुरे ऑल ओव्हर इंडिया आमी सगळे कोंकणी भास उलोवनची कोंकणी भाशेक स्नेह बहुत आदर करची आमी सगळे सगळ्यांगे स्वागत. आनी आमच्या जनरेशनाक लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर द न्यू जनरेशन बिकॉज ऑफ टॅक्नॉलॉजी. इजी जालें आसा. द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन आमकां कल्चरा जाल्याली, आर्टा जाल्याली, शिकवणेक एज्युकेशना जाल्याली, टॅक्नॉलॉजी जायते कॉन्ट्रिब्युशन्स पावयता. द लेटस्ट मोबायल फोन्स, एंड्रॉयड फोन्स, मागीर विंडोज सॉफ्टवेअर वगैरे जायती सॉफ्टवेअर्स, प्रोग्रामींग. आमगेले यूथ दे आर ऑल वेरी एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ आवर लँग्वेज. सगळ्यांक चाव ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमगेले कोंकणी लँग्वेज जायते प्लस पॉयंट्स आसा. लायक कोंकणी लँग्वेज आमगेले मदर लँग्वेज म्हणल्या लेखान आमगेले मदर लँग्वेजाक आमकां एट्रॅक्शन तें डेवलप करूं एक पॅशन हें सगळं आमकां येल्लें नासलेली. तें आमकां चड हायर लेवलार आमगे पर्सनॅलिटी डेवलप करूंक आमगेले ते कम्युनिटी भितर सोसायटी भितर आमकां एक चांग एक रोल प्ले करूं जाता. ते मदर टंगा इम्पॉर्टन्स तें मदर टंगा इम्पॉर्टन्स इतली म्हळ्याली आमकां आमगेले घर कडेन आमकां जायते कूड काही करूंक जाता नासलेली. आमगेले कम्युनिटी बगेक आमगेले आळा बगेक कम्युनिटी मेंबर्सा बगेक आमकां कितें करूं येता नासलेली. आमगेले लँग्वेज उलोवचे सट्टांक बगेक आमकां नवें तें डेवलपमेंट्स करूं येता नासलेली. तें बग्गल कोणाक करूं जमना. Nobody else can contribute to Konkani language than the Konkani, those born as Konkani. आमी कोंकणी जन्म घेतले देखून आमकां करूं जमचें तितलेंची बग्गळ एक लँग्वेज मदर टंगान जिल्ला करूं कॉन्ट्रिब्यूट करूं जमना. त्या म्हळ्यार वी नो अबाउट द प्लस एंड मायनस ऑर द स्ट्रेंग्थ्स एंड वीकनेस ऑफ आवर सोसायटी. वॉट इज आवर सोसायटी रिक्वायरिंग टू ग्रो इन टू द फ्युचर.
तर ते पॉयंट्स सगळं आमकां कळटा तितलें वगळ कोणाक कळना. जाल्यार आमकां आतां आमगेले युथान आमगेले करंट जनरेशनान डेवलप केले सॉफ्टवेअर्स तांणी विथ द हेल्प ऑफ IIT मुंबय विथ द हेल्प ऑफ वेरियस अदर governmental organizations. Little help though, they have started doing some work on developing a software, a language, Lipi converter, in Google translations into Konkani. So much earlier than that, when technology was not there, our ancestors, amgele Burgan, age previous generation, they contributed by taking this matter to the parliament and adding this language in the schedule of languages, national languages. That though it was thought that it's a very simple thing, having Konkani Lipi in a rupee note or adding it to the schedule in the constitution, we thought what is going to happen. But a lot of things have happened because of that. So I am learning law now at this age of 58. But I never got a chance earlier because there was no YouTube or there was no Google search engine. So I couldn't. But I developed my career by being a salesman, counter salesman in a shop. My father retired from customs, but there was no much salary at the time. I got a career, I got a showroom on counter salesman joined. I got own income, तावला opportunities ना आसिले, अवसर ना आसिले. तुमकां अवसर आसता म्हणून तुमच्या Google search engine, YouTube काय ना तो. कोणाली निमगले ताणी negative जान सांगितलं जाल्यार you get influenced by that. You don't go further. आम्ही influence जाताय, आम्ही मुखार वचचा जायना. तावला मी ती करताय. आत्ता तशी नाही. Googlean search करता, YouTubean search करता, जायतं information मेळटा. तर हांव मागीर स्टुडंट्सांक हांव शिपिंगाचे क्लास काडप आसा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, फ्रेट फॉरवर्डिंग्स. हांव स्लोली डेवलप जावन कोरियर कंपनी, फ्रेट फॉरवर्डिंग, शिपिंग, ओशन फ्रेट, एअर फ्रेट थंय येवन प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स, अनुभव ज्ञानान हांव क्लास काडून आमिले पार्ट टायम जावन. ताज्या कुटांत गुगलान सर्च करून चेडवांक जोली ऑपॉर्च्युनिटीज काडून दिवप, रिक्रुटमेंट करप, तशी करचे कुटांत हांव LLB शिकोवन आमिले कोवीड सगळ्यांच्यानी. सो एवरी सगळं ऑब्स्टेकल ब्लॉकय आमकां आतां टाटान सांगिल्लें म्हणटा. टाटा सरी जायते ऑब्स्टेकल फेस करून येयलो. टाटा म्हळ्यार ते ब्रँड आसा मात्र പക്ഷേ रतन टाटा म्हणून आळू ही वॉज अ ह्युमन बिईंग. ही हॅड टाटा हो एक ह्युमन बिईंग आशिल्लो, मनीस आशिल्लो. जायते ऑब्स्टेकल्स आशिल्ले, जायते हें आशिल्लें एक लायफार एके स्टेजार जायते हें करून ते अनुभवान तो पॉजिटीव जावन रबून नेगेटीव जावन एक ब्लॉकय माटी करून तेची म्हणटा आमगे लँग्वेजाक जायते ब्लॉक्स येले आसताले. आमगे म्हणटा सराळांनी अशी इनिशिएटीव काडप, अशे गॅदरिंगांत आमकां पार्टिसिपेट करूं जावप, हें सगळें व्हडलें कांयच जायत्या वेळा मीट करूं जावप, आमी कोण म्हूण वगळ्यांक मनाक दिवप, तांणी कोण म्हूण आमी मनाक करप, हें करना फुडें आतां हांगा गोवा आशिल्ल्या वेळांनी, मंगळूर आशिल्ल्या वेळांनी कोंकणी उलयना फुडें म्हाका मनान जाता. कित्याक म्हळ्यार हांव जायते वर्सां फार्स सुनूच हांव कोंकणी फिल्म तुमच्या वचप, नाटक तुमच्या वचप, मिटिंग्सां वचप सगळें करप. आत्तां हांगा पावून अशें सगळें सिरियस जावन इनवॉल्व तुमच्या जाना फुडें आमकां अभिमान दिसता. आमकां आमगेली पर्सनॅलिटी एक स्टेप मुखार वचच्याक. आतां आमगेल्या गांवांत भास्करजी आसा, नाटबीट अवॉर्ड, आमकां जायते कुडं इन्स्पिरेशन आसा. तांणी खंय दाखोवन तुमचें मार्गदर्शन आमगेल्या कुटांतू यंगस्टर्स जावन कुटांतू चंद्रबाबू शेट्टी, तशेंची PN कृष्णन आनी सगळे आमकां तुमच्या इन्स्पिरेशनान वी आर कमींग हियर. सो वी हॅव टू गीव द सेम थिंग. आमी हें सेम आमी आमगेले नेक्स्ट आशिल्ले संत्रायाळांक आमकां दाखोवन तुमच्या तांकां गायड करूंक, तांकां इनवॉल्व करूंक सो ऑपॉर्च्युनिटीज आय एम एक्सपेक्टिंग इन दीस. हांव मागीर कंप्लीट पेपर्स बरोवन दिता. आय थिंक हें करूं सटांगे न्हय. पयली परिशद जाताना अशें मायक नातलो म्हणना, पयली परिशद जाताना अशें LED वॉल नातलें म्हणना. पूण पयल्या परिशदेक आनी 30 आनी 3 परिशद जाताना कितलें तें टॅक्नॉलॉजी कितली वाडल्या आनी कशें तें इवॅल्यू जालां म्हणून हांगासर सामको कळटा. ताका स्पेशल एक एक्सप्लेनेशनाची गरज ना म्हणून चिंता हांव. सर्वांक बरो दीस मागता. तंत्रगिन्यान भोवसड वाडलेल्या ह्या काळार अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो डेलिगेट जावन परिशदेच्या मांचयेर कोंकणी आनी तंत्रगिन्यान म्हणल्या विशयाचेर आसच्या परिसंवाद कार्यांत भाग घेवच्याक चड संतोश आसा, अभिमान आसा. भास म्हणलो टॉपीक आमकां सर्वांक वळखीचो. तंत्रगिन्यान म्हळ्यार आमी ह्या काळार आमी सर्वांनी ताका सरेंडर जाल्लो एक काळ हो.
देखून भास आनी तंत्रगिन्याना विशीं गूंड अध्ययनान बरयल्लें चिंताप येदोळस रत्नमालाबाईन सादर केलें, संजय बाबान हांगासर सादर केल्लें आसा. अशें हांव ह्या विशयांत चड टॅक्निकॅलिटी चड गूंड वचोंक आशेना. तंत्रगिन्यानाक लागून कोंकणी भाशेक कितें फायदो जालो आनी मुखार भाशेचेर ह्याच तंत्रगिन्यानाची साध्यताय म्हणजे पॉसिबिलिटीज कितें म्हणल्याचेर म्हजे विचार मांडूंक हांव आशेतां. सामान्य जावन भास म्हळ्यार संवहन वा कम्युनिकेशनाक आसचें एक माध्यम. सुरवेर मनशांनी एकामेका कडच्या थोड्या प्रत्येक आवाजा रुपी तिचो वापर जातालो. तें जाला ती भास. नंतर गुर्तू वा सायन्स मारिफात भाशेचें लिखीत रूप आरंभ जालें. भास पयले फावटी टॅक्निकल गजाली भितर घुसली. अशें सायन्सांनी हें काल म्हणटात कोडिंग्स यूज केल्ले वरवीं पयलें भास टॅक्निकल त्या गजाली भितर घुसली. प्रदेश गांव अशें म्हणून आवाजांत ताच्या मॅन्युअल रितीच्या दाखलीकरणांत बदलावण आयली. मुखार भास आशिल्ली भासो बोली लिपी म्हणून सुरवातेच्या आवाजाक एका रितीचें समग्र भाशीक रूप आयलें. चित्र वा संकेतांनी दाखल जाल्ली भास मुखार पेपर, प्रिंटींग मिशीन, कंप्युटर, कोडिंग अशें म्हणून आपल्या दाखलीकरणाच्या टॅक्निकॅलिटींत अपग्रेड जाता आयली. खंय म्हणसर म्हळ्यार आज आमी जियोनाच्या AI तंत्रगिन्याना पर्यंत. भास म्हणटा आसतना तातूंत कोंकणी आयली. हेर भासा बरीच इंक, पेपर, प्रिंटींग मशीन हें सगळें तंत्रगिन्यान कोंकणी भाशेनी आपल्या दाखलीकरणाक प्रसाराक उपयोग केल्लें आसा. फकत गोंय मात न्हय आसता कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळा आनी कराचींत पर्यान कोंकणी भाशीक आशिल्ल्यान आनी ते वेगवेगळी बोली लिपी वापरतले जाल्ल्यान प्रिंट तंत्रगिन्यानाक सर्वांक एकरूपी सांगता दवरूंक साध्य जालें ना म्हणली गजाल हांगासर प्रत्येक मानून घेवचें पडटा. पूण गोंयांत आनी मंगळुरांत कोंकणी भाशेन कोंकणी भाशीकांनी ह्या तंत्रगिन्यानाचो बरो वापर केलो. पत्रां, पुस्तकां यथेश्ट उजवाडाक आयली. प्रिंटा उपरांत संवसार नवो शैव तंत्रज्ञानाक आविश्कार जालो. उलोवप आनी गायन दोनी रेकॉर्ड करची ती सुविधा लाभली. प्रदेश, बोली आनी लिपीक लागून लिमिटेड जाल्ले कोंकणीक शैव तंत्रगिन्यानान मातशें लिबरल केलें. गोंय, मंगळूरू, केरळ, मुंबय म्हणून कोंकणी ताळे सगळ्यांनी आयकले आनी एकामेका वळखले. आकाशवाणी, ऑडिओ कॅसेट्स ह्या तंत्रगिन्यानाचो प्रमुख फोळ जाल्ल्यान आल्फ्रेड रोजू, क्रिस पेरी, लॉर्ना, विल्फ्री विम्बस, जेरोम डिसोजा आनी हेर व्यक्तींनी आमकां सर्वांक आयकचें बरी जालें. आमी ह्या व्यक्तींक आयकूंचें बरी जालें. प्रदेश, बोली, भास मुली गड नासतना हे ताळे कोंकणीच्या घराघरांनी आयकूंक लागले. आजून हे आयकते आसात. त्या उपरांत तंत्रगिन्यानान मुखार वचून दृश्य माध्यमाचो काळ आयलो. घरा भितरल्या हॉलांनी टेलिव्हिशना मुखार टेलिव्हिशन सोवें VCR, DVD प्लेयर आनी विशेश जागो आपणायलो. खंयसरगी एका सुवातेर रेकॉर्ड केल्लें कोंकणी भाशेंतले तियात्र, नाटक, भाशणां, साहित्यीक गजाल्यो कोंकणी लोकांनी आपल्याच कुडांनी बसोवन पळोवचें बरी जालें. तितलें मात्र न्हय आसता थोड्या अवदेकपणी तें सांबाळून दवरचें बरी जालें. ह्या कोंकणी भाशेच्या लाईव्ह तियात्र, नाटक, नाट्य कार्यावळींनी तांत्रीक वस्तूंचो भरपूर वापर जालो. लायटिंग, साऊंड टॅक्नॉलॉजी म्हणून कोंकणी भाशेच्या मनोरंजन आनी मनोरंजनेतर कार्यांक विशेश आकर्शण आयलें. मुखलो काळ कंप्युटर गिन्यानाचो. कोंकणी साहित्यानी आपलें साहित्य हातांनी बरोवच्या बदलाक कंप्युटराचेर टायप करूंक आरंभ केलें आनी साहित्य रचन तांच्या परगडणेंत एका दिसो वेग आयलो. सर्तो युवा साहित्यानी हाचो विशेष फायदो उठयलो. साहित्य रचनाचो आनी तें लोकां मेरेन पावचे मदें आसच्या वेळ तो अंतर तो उणो जालो. इंटरनेटाच्या आविश्काराक लागून पत्रां, वेबसायटी मुखांतर साहित्य घरच्या घरा पावचें बरी जालें. इतिहास, व्यक्तिचित्रण, खबरो, मनोरंजन म्हणजे भास म्हणल्या वर्तुळाचेर जे कितें विचार करूंक साद आसा तें सगळें कंप्युटराचेर कसलें. आनी आज
मोबाईल्स कंप्युटर जाताना हाचे प्रसारण 3 वांट्याक सडलें. आज कोंकणी इतिहास, कोंकणी कला, कोंकणी संस्कृती, कोंकणी मनीस, कोंकणी प्रदेश हे बाबतीं हर गजाल्यो इंटरनेटाचेर मेळटात. हेर भासांक तुलना केल्यार कोंकणींत ह्या तंत्रगिन्यानाचो आनीकी विशेष वापर करूना म्हणलो तो गजाल्यो हांगासर मानून घेवचें पडटा. दायजी वर्ल्ड तसलीं टेलिव्हिजन चॅनलां प्रायम टायमाचेर आपुट्टू कोंकणी कार्यक्रमां फायज करतात. फाटल्या 10 वर्सां पयलीं आरंभ जाल्लें तें चॅनल दायजी वर्ल्ड आजून ह्या चॅनलान 50,000 वयर कार्यक्रमां, कोंकणी कार्यक्रमां सादर केल्यात आनी आजुनूय ती तुमकां लायव्ह आनी अपलोड जावन तुमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर मेळटात. हे एक दाखलो कोंकणींत. हे कार्यक्रम, ह्या कार्यक्रमान ह्या टीव्हीन कोंकणी साहित्याक, कोंकणी व्यक्तींक, कोंकणी उद्यमीक, कोंकणी भास, संस्कृती, आचार विचार सर्वांकी ह्या आपल्या पडद्याचेर हाडिल्ले आसतना आनी हर एका दिसा सोमारा तावन शुक्रारा पर्यंत प्रायम टायमाचेर कोंकणी कार्यक्रम सादर केल्ली कीर्त ह्या टीव्हीक फावो जाता आनी कोंकणीक ती एक अभिमानाची गजाल म्हणून आसा. कित्याक म्हळ्यार प्रायम टायमाचेर कोंकणी कार्यक्रम परगट करची, प्रसार करची एक टीव्ही आसा आनी ती कोंकणींत आसा म्हणलें आमकां सांगूंक सेड अभिमान आसा. ताचे उपरांत कविता ट्रस्टाची कविता.com आज कोंकणी कविता इतल्या व्हड मापान एका वेबसायटीचेर आसा जाल्यार ती कविता.com आनी कोंकणीन ती असलें एक काम चल्लां म्हणच्याक ते आमकां कोंकणीच्यांक अभिमान आसा. त्या भायर किटल.com आसा, पोयनारे.com आसा, मायभास.com आसा. असल्यो सगळ्यो वेबसायटींनी आज कोंकणी साहित्य दरबरस्त आसा आनी ते लोक आमची युवा पिळगी थंय तावन जायते ते साहित्य वाचता आनी थंय तावन ते काडटे आसा आनी ते विचार जाल्ले आसा त्या वेबसायटींनी त्या तंत्रगिन्यानाद्वारे. ताचे उपरांत कोंकणी एक डिक्शनरी आसा, कन्नडांत आसा. हांव चिंता डिक्शनरी पयले फावटी कोंकणीचो डिक्शनरी डिजिटल जाल्लो तो कोंकणी डिक्शनरी म्हणून बाबू मेल्विन रॉड्रिगस हांच्या मुखेलपणा काल म्हण सांगूंक हांव सेड खुशी पावता. कित्याक म्हळ्यार हो डिक्शनरी आजून आसा आनी पयलो डिजिटल डिक्शनरी तो कोंकणीचो. अशें तंत्रगिन्यानाचे ह्या काळार जायती बरी कामां, बरी कार्यक्रमां आमच्या ह्या तंत्रगिन्यानांत पिसार जाल्यात आनी कोंकणीनाचो बरो वेपार केला. आनी आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो काळ. पूण ताच्या पयलें संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक आसो पूण एकामेका कोंकणी लोकांचें ह्या तंत्रगिन्याना वरवीं कनेक्शन वाडलां, संपर्क सडला, पॉलिटिकल रिजनल बाउंड्रीज सुटून पडल्यात. आनी हांव केरळा पावलां तर तुमी जायते आज हांगात कर्नाटका तावन पावल्यात, महाराष्ट्र तावन पावल्यात आनी हांगा तावन गोंयचे आसात. हे सगळे लोक आज हांगासर सांगाता मेळत जाल्यार हाच्या फाटल्यानी तंत्रगिन्यानान विशेष एक वावर केला, विशेष वावंट काडल्या आनी ताचो वापर ह्या संघटकांनी बरो रितीन केला जावन आसा. आनी आतां आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स वा AI चो काळ. म्हजे लेकार कोंकणीक अतिचड फायद्याक पडची टॅक्नॉलॉजी ही. कंप्युटराचो आविश्कार जातना आमकां सर्वांक एक आकांत आसलो. सगळीं कामां कंप्युटर करता तर मनशांनी कितें काम करचें, तांच्या नोकरेक कितें गॅरंटी. पूण सवकास आमी सक्कड कंप्युटरा थंय कॉम्प्रमायज जाल्या. तंत्रगिन्यानान हाडल्या आधुनिकतेच्या धांवणेंत आमकां ताची गरज आसली. आमची मजबुरी तीच जावन आसली. AI विशीं समान एक आकांत आसा. पूण तंत्रगिन्यानाच्या धांवणेंत आमी शेलेवन रावंक जायना. 2050 जातना AI टॅक्नॉलॉजी संपूर्ण रितीन इंडस्ट्रीज, बिझनेस, प्रोफेशनल्स, डाटा सायन्स आनी मशीन लर्निंग ह्या विभागांक आपल्या नियंत्रणाचेर हाडटलो म्हणलो एक अंदाज आसा. ह्या मध्ये भास, संस्कृती, आचार विचार सगळें आयलें. पूण भिरांत नाका, इतून मुनासर तंत्रगिन्यानाच्या आविश्काराक लागून कोंकणीचें बरें जाल्यार फुडेंय बरेंच जातलें. येदोळसू ह्या तंत्रगिन्यानान बोली, भास, प्रदेश, लिपी हे सगळे बॅरिकेड्स कान उडयल्यात. आसता AI तंत्रज्ञान हाच्याकी मुखार वतलें. ह्या तंत्रगिन्यानाक लागून कोंकणी एकवटा भितर येनासतना लिपी, बोली, प्रदेश म्हणून प्रत्येकवाद मनशाक फुडें स्कोप आसचो ना म्हणलें हांगा हांव प्रत्येक सांगूंक आशेता. आयचो लोक प्रत्येक जावन युवा पिळगी ग्लोबलायझेशन आनी तंत्रगिन्यानाच्या नव्या आविश्कारांक चड लागीं आसा. कोंकणी भाशिकांतून कांय पाटिनात. देखून भास, संस्कृती, आचार विचारांक जागोवन दवरच्यांत तंत्रगिन्यानाची कशी मजत आपणायत म्हणले विशीं आमी चिंतूंक जाय. कोंकणींत AI तसल्या तंत्रगिन्यानाची पॉसिबिलिटीज कितें म्हणलें आमी समजूंक जाय.
सगळो संवसार मुखार धांवते आसा. कोंकणी लोकांनी ह्या धांवणेंत मेळोंक जाय, नाजाल्यार हेर फुडें वेतले आनी आमी खंयसर ऑर्थोडॉक्स चिंतपाक लागून प्रत्येकवादाच्या वांद्यान शिरकोवन मुल्याक पडटले हांव. कोंकणी मनशानो, दारा भायर रावा नाकात, भितर येया, तंत्रगिन्यान तुमकां सांगात दितलें. आभार. सगळ्यात पयलीं आयज म्हाका हांगा म्हजे विचार म्हणपाची संद दिली ताच्या खातीर अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे हांव उपकारी. कोंकणी भाशेक तंत्रज्ञानाची जोड ह्या विशया कडेन वचचे पयलीं कोंकणी तंत्रज्ञानाचो उगम केन्ना जालो हाचो विचार करचो पडटलो. तसो अभ्यासपूर्व आढावो घेवपाक गेल्यार आमी सहज उत्तर दितले ते 21व्या शेंकड्यांत, जेन्ना पुराय संवसारांत तंत्रज्ञान आयिल्लें आनी नकळत आमी लेगीत तें आपणायत गेले. पूण म्हज्या मता प्रमाण कोंकणीन तंत्रज्ञानाची गती धरली ती कोवीड काळांत. कोवीड काळ हो सगळ्यांत भयानक, दुखेस्त आनी नकारात्मकतायेन भरिल्लो काळ आशिल्लो म्हणल्यार अतिताय जावची ना. एक कोंकणी मोगी म्हूण हांव हो काळ हेरांक जरी भयानक, दुखेस्त आनी नकारात्मकतायेन भरिल्लो काळ आशिल्लो म्हणीन जाल्यार कोंकणी भाशेक तो भांगराळ काळ आशिल्लो अशें म्हणटलो. लोकांक मेळपाची, साहित्य लोकां मेरेन पावोवपाची, कोंकणी कार्यावळी, भौशीक सभा घेवपाक मनाय आशिल्ल्या कारणान आमी तंत्रज्ञाना कडेन ओडून गेले. भास वयर काडटले जाल्यार हीच काळाची गरज हें आमकां मानवलें. हाचो अर्थ आमचे कडेन ह्यो तांत्रीक सुविधा पयलीं आशिल्ल्योच, पूण आमकां केन्ना ताची गरज दिसली ना आनी निमाणे कडेन आमच्यांत कोंकणी मोगी आनी गोंयकार हे दोनूय गूण खेळटात. आमी उदकांत बसून रावतले, पूण जो मेरेन कोण आमकां उदकांत धुकलून भितर उडयना तो मेरेन आमी पेंवपाक शिकचे नात. आनी हे म्हज्या वाक्याक हांवें वेगळो पुरावो दिवपाची गरज ना. पूण उदकांत बुडटकच आमी पेंवपाक शिकतात आनी उडयतल्याक आमची ताकद दाखयतात हें लेगीत तितलेंच खरें आसा. एका रातीन आमची कोंकणी भास तंत्रज्ञानाच्या आंगार खेळपाक लागली. कितलींशींच कोंकणी गितां, मुलाखती आनी हेर वावर ह्या काळखंडांत जालो. आयज म्हज्या ह्या उलोवपांत हांव कांय देखी घेतलो आनी त्यो देखी फक्त कांय मुद्दे आनी जाल्लो वावर तुमच्या मुखार दवरपाक हाची नोंद घेवची. आनी तांच्या भायर साबार जाणांनी ह्या काळांत वावर केला हें हांव मान्य करतां. कोंकणी दायज, कोंकणी संस्कृताय आयज संवसारभर पावची म्हूण साबार लोक काम करतात. तातूंतलोच एक म्हणल्यार भौमानिस्ट कबीर नायक. कबीर नायक हाणें कोंकणी दायज, संस्कृताय आपल्या कलेंतल्यान म्हणजेच म्हायतीपटाच्या वावरांतल्यान संवसारभर लोकां मेरेन पावयलें. गोंयच्या गांवांनी भोंवून ताणें गोंयकारांच्यो कला संवसाराक दाखयल्यो. भुंयपूत, गोवा स्टेटहूड डे, धनगर हे तांचे कांय म्हायतीपट. कोंकणी सॉंग्स मँगलोर म्हूण एक यूट्यूब चॅनल आसा आनी तांणी थंय साबार आदलीं कोंकणी गितां व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान उपलब्ध केल्लीं आसा. तशेंच गोंयचें उदाहरण घेत जाल्यार भौमानिस्ट दीपबाब कारापुरकर हांणी आपलीं सगळीं गितां यूट्यूबाचेर घाल्लीं आसात. हें शक्य जाता फक्त टॅक्नॉलॉजी खातीर. आयज कॅसेट आनी सीडींचो कॉन्सेप्ट गेला आनी ऑनलायन मोड आयला. तरणाटी आयज सावन, स्पॉटिफाय सारक्या म्युझीक ॲपांचो वापर करतात. सांगपाक खोस भोगता आमची कोंकणी गितां थंय लेगीत उपलब्ध आसात. कोवीड काळांत सगळे घरा आसतना भौमानिस्ट ऋषिकेश बाब कदम हाणें फेसबुकाचो वापर करून दर दिसा कारवारी कोंकणी बोलयेंतले उतर आनी प्रमाण कोंकणी उतर आनी सांगातान दोनूय उतरांक देखी दिवपी वाक्यां असो वावर केल्लो पळोवपाक मेळटा. हें शक्य जालें कारण तांच्या हातांत तंत्रज्ञान आशिल्लें. भौमानिस्ट अनंत बाब अग्नी हाणें 365 दिसां परस चड महात्मा गांधीचे कोट्स कोंकणींत अणकार करून सोशल मिडियाचेर घातले. उपरांत ताचें पुस्तक आयिल्लें लेगीत आमकां वाचपाक मेळटा. पूण आयज गोंया भायर वा पयस आशिल्ल्या कोंकणी मोगीक ते जाय जाल्यार तंत्रज्ञान वापरून वाचपाक मेळटा. कुडचडेचे भौमानिस्ट परेश बाब च्यारी हांणी साहित्य अकादमीचे पुरस्कार प्राप्त कोंकणी लेखक तशेंच वेगळ्या वेगळ्या प्रकाशकांची कोंकणी पुस्तकां आपले परीन बुक्स करपाचो यत्न केला. हें तांणी मारिल्लें पावल ताका वयर चडपाक सांगात दिवप हें आमच्या लागीं आसा. कोंकणी भास व्हिडिओ आनी ऑडियोच्या माध्यमांतल्यान जितली प्रसारीत जाता तितलीच बुक्साच्या माध्यमांतल्यान लेगीत फुडें वचप म्हत्वाची आसा. गोंयांत एक पेपर केन्नाय चुकून येता आनीक ताचो संपादक कोण हाची जाण कोणाकच ना. ठोकमत ह्या नांवान चलपी हो पेपर सरकाजम कशे तरेन हें जाता कोंकणीतल्या हातून प्रमोट करप ही लेगीत कला हातूंतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच
भोवमानिस्त पुरुषोत्तम बाब वेर्लेकार हांणी कोंकणी भाशेचो एक मीम वॉरच चलयल्लो म्हण आमकां सोशल मिडियाचेर पळोवपाक मेळटा. आयज आमच्या हातांत तंत्रज्ञान आयलां आनी खुबशे तरणाटे आमकां सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जातना पळोवपाक मेळटा. कोंकणी कडच्यान पयस वता असो खूब फावट तरणाट्यांचेर आरोप जाता म्हूण म्हाका तांकां उदाहरणाक घेवन हांव मुजरत सांगपाक सोदतां. तांकां हेंच तांचें करियर म्हूण दवरतले जाल्यार गोंया पुरतें मर्यादीत रावप शक्य ना. आनी गोंया पुरतें मर्यादीत रावचें ना जाल्यार तांकां कोंकणी सोडून हेर भासांनी व्हिडिओ करप बांदिलकारक आसा. पूण ताचो विचार करनासतना ते कोंकणींतल्यान व्हिडिओ करतना आमी पळयतात आनी हीच देख आसा तरणाटो कोंकणी कडल्यान पयस वचूना हें सिद्ध करपी. मार्ग जरी वेगळो आसलो तरी ध्येय तोच आसा. 8वे यत्तेत शिकतना हांवें पळयलें सपन 14 नोव्हेंबर 2020 ह्या दिसा पलाश अग्नी स्टुडिओजाच्या नांवान जल्माक आयलें. ताच्या आदी वावर चालूच आशिल्लो पूण स्टुडिओची स्थापना करतना एक लक्षांत धरिल्लें, जमता तितलें आनी जाता तितलें कोंकणीक तंत्रज्ञानाच्या वाटेर व्हरपाचें आनी ताकाच लागून हेर भासांतल्यान व्हिडिओ करता आसतना कोंकणींतल्यान तांच्या परस चड जातले हाची दखल सदांच घेतली आनी आयज मेरेन वेगळ्यो वेगळ्यो कार्यावळी करत आसा. कोंकणी कार्यशाळांक सभाघर वा कॉलेजी पुरते मर्यादीत दवरनासतना सूत्र सप्तक आनी गीत जल्मतना ह्यो 2 कार्यशाळा ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर सेगीत 7 दीस लायव्ह केल्यो आनी सांगपाक खोस भोगता ह्यो कार्यशाळा ऑनलायन केल्ल्या कारणान भायल्या देशांतले तशेंच भारतांतल्या हेर राज्यांतले कोंकणी मनशांक हातूंत वांटो घेवपाक मेळ्ळो. पेश रन्नर ही मुलाखतींची माळ कोंकणी लेखकांक एका वेगळ्या आयामांतल्यान तांच्या वाचप्यां मेरेन पावोवपाक शकली. तशेंच इक्विटॉक्स ही माळ समाजीक विशयांची आमकां नव्यान विचार करपाक लावपी माळ आसली. हें सगळें करता आसतना कोंकणी संगीत, लघुपट, म्हायतीपट सारक्या फांट्यांनी लेगीत पलाश अग्नी स्टुडिओज काम करता आनी करत रावतलो. कोंकणी तंत्रज्ञानांत खेळयतात तांची एक व्हडली माळ आसा आनी हांव त्या माळेंतलो फक्त एक मणी. आयज आमी सगळे कोंकणी तंत्रज्ञाना कडेन वचपाची गरज आसा. आमी भोवमानिस्त उदयबाब भेंब्रे हांकां आदर्श मानतात, आमची प्रेरणा मानतात. ते लेगीत कोंकणी भाशेक तंत्रज्ञाना कडेन व्हरपाक फुडें सरल्यात. युट्यूबा वयले तांचे समाजीक विशयांचेर विचार करपाक लावपी व्हिडिओ ताचो पुरावो आसा. तांचे कडल्यान प्रेरणा घेवया आनी कोंकणी भाशेक तंत्रज्ञानाच्या मार उंची गाठुया. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आज ही 4 अनुभवी आनी तंत्रज्ञानांतू काम केले लोकांनी तांचे प्रबंध सादर केले. कोंकणीचे तंत्रज्ञानाचे संबंध कितें, ताची जोड कितें हें तांणी तांचे नियाळ घेतलो. तांकां हांव पयल्यान अभिनंदन करता. तुमचे 4 तुमचे पत्र आमकां मेळ्ळीं आनी ते मेळका इतल्याची तुमी समाप्त करचे. उरले सगळ्यांनी ते पत्र तांचे सादर केले ताका हांव अभिनंदन करता. आमी नियाळ घेतलो आनी कोंकणींतू तंत्रज्ञान कितलें आसा तें आमकां आतां सभासर आमकां मना घेतलें. कांय 15 वर्स फुडें हांव संदेश बाब आनी अन्वेशा आमी काणकोणाचे एक युवा साहित्य संमेलनाचे सायड लायनांत बसून आमी उलयतालीं. तेन्ना आमकां दिशिल्लें कोंकणी ऑनलायन कॉन्टेंट चड जावका म्हणून. तेन्ना आमचे नदर टॅक्स्टा वयर आशिल्लें. कोंकणी टॅक्स्टा वयर आशिल्लें. तें उणें आशिल्लें. उणाव आमकां दिसतालो तेन्ना कोंकणीचे टॅक्स्ट चड जाय. आमकां ताजेर तंत्रज्ञान वाडोवका जाल्यार ताका आमकां ते टॅक्स्ट चड जाय म्हणून अशें आमी अभिप्राय मांडिल्लो. त्या नंतर आमी कोंकण वॉटराचे आविश्कार करचे वेळार आमकां डेटा जाय आशिल्ले. कोंकणींतू कशें कन्वर्शन जाता, लिप्यंतरण कशें जाता म्हणचे विशयार. त्या नदरेन आमी गोंया कडेन पळयलें, मंगळुरांत पळयलें आनी त्या वेळार आमकां उपलब्ध आशिल्ले डेटा आमी कशें आसा म्हूण पळयलें. आमकां तेन्ना मेळ्ळें व्हड एक देणें म्हळ्यार तेन्ना अस्मिताय प्रतिश्ठानान सिडॅकाचे सहयोगारी आनी तयार केल्ले आशिल्ले 30 लाख वर्डाचे टॅक्स्ट कॉर्पस आमकां तांणी दिले. शांतराम वलावलीकार हांकां हांव हाजी उडगासकाण घेता. तांचें तें खडेगांठ एक मोलादीक काम घट्ट राबून आमी एक काम मुळावें काम कितें आसा
तसले कामाचे आमकां उपलब्ध आशिल्ले निमित्त आमकां कोंकण वाठाराचे करूंक साध्य जालें. ते 30 लाख वर्ड आशिल्ले आमी 25,000 वर्डाक हाडले हांव आनी मेल्विनान बसून, आनी आमी ते एक कॉमन 1,500 वर्डाक वर्ड्साक हाडून घेवन त्या मागीर आमी तो आमचो तंत्रज्ञ आशिल्लो विनोद राजन ताका दिले. ताणें ताजें तंत्रज्ञान ताजेर रुपीत केलें. तंत्रज्ञान एक पावंडो, तंत्रज्ञाना पयले पावंडो आमकां आमचे भाशेर आमी काम करचें गरज आसा. तंत्रज्ञानाक दिवपाक जाल्यार आमकां ताजे भाशेचेर काम आमचें मुळावें काम आमचें गरज आसा. त्या नदरेन संदेश बाबाचे व्हिडिओ कॉन्टेंटाचे उल्लेख म्हाका बरे सारके दिसता. आज ही ChatGPTचे जनरेटीव AIचे युग आमचे मुखार आसा. जनरेटीव AI कितें करता म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक सादारणसर खबर आसा. हांव पयर म्हजें एक पोयम, म्हजें एक कविता कोंकणी दाखोवन इंग्लिशाक ट्रान्सलेट कर म्हणून ChatGPT कडेन सांगलें. ते बरे तरान तांच्यान ट्रान्सलेट केलें. ते देखून ते जापनीज भाशेंत ट्रान्सलेट करी म्हणलें. ते जापनीज भाशेक गेले, हांव वाजूंक शकना पूण ते अक्षर म्हाका दिसले. परत थंय देखून ते इंग्लिशाक ट्रान्सलेट करी म्हणलें. ते इंग्लिशाक कशें आशिल्लें तशेंच आयलें परत. आनी ताजे नंतर हांव ते कोंकणीक हाड म्हणलें. कोंकणींतू थोडे चेंजीस जावन ते कोंकणीचे अर्थ तशें आशिल्लो. ChatGPT ट्रान्सलेट करूं शकता. एक मनीस कशें ट्रान्सलेट करता तशें करता. एक मनीस कशी लिप्यंतरण करता तशें ते ChatGPT करता. एक तुमी ताचे पोयम दिले जाल्यार, एक कविता दिले जाल्यार, एक कादंबरी दिले जाल्यार ते कादंबरीचें विश्लेशण करी म्हळ्यार एक समर्थ विमर्शक कशी विमर्शकां तितलेच योग्य जाल्लेले विमर्शा, योग्य जाल्लेले एनालिसीस आज ही ChatGPT करता. तुमकां पळयतना त्या मनशान केलें की यंत्रान केलें म्हणचे डावट आसता. एक भास, एक टेक्स्ट स्पीचा कर म्हळ्यार ते करता. स्पीच अशें टेक्स्ट कर म्हळ्यार करता. एक मनुष्य मात्रान करचें कितलें काम आसा तें नकल करूंक आज ही ChatGPT या जनरेटीव AI शिकला. तितलेंच न्ही, हें जनरेटीव AIचे युग प्रारंभ जावन आनीक 1 वर्स जाय न्ही, तितले भितरी आज तें रॅशनल थिंकिंगा कडेन आयलां. आज ताका खंयचे सम न्हय म्हणल्यार ताका ताजे कडेन म्हायती आसा. ताका तें कोण म्हूण गोतना. ChatGPTक आपण कोण म्हूण गोतुना. मनशाक कळटा. आमी मनशाक तूं कोण म्हळ्यार आमी सांगतात. जाल्यार ताका कळना. जाल्यार ताका रॅशनल थिंकींग, खंयचे सम न्हय, खंयचे नैतीक, खंयचे अनैतीक, मनुश्याले ह्युमन एक इंटरप्रिटेशन कशें आसा ताजे प्रमाणार तें आमकां दिता. हें साध्य जालेलें कशें करता. ChatGPT कशी आमकां इसले सगळं सुविधा दिता म्हणजे आमकां मना येतना. ताजें सामर्थ्य पळया. शेक्सपियराचे स्टायलार एक पोयम म्हाका पोएट्री म्हाका बरोवन दी म्हळ्यार ते दिता. ताजेच पोएट्री ती. वेलुस्कराचे स्टायलार एक कोंकणी पोयम बरोवन दी म्हणलें. एक सादारण तराचे पोयम आयले म्हाका दिसलें, पूण प्रयत्न केले ताणें धैर्यार. कोंकणीचे कॉन्टेंट उणाव आशिल्ले कारणान तितले समर्थ रितीन एक्युरेसी जायना. त्या कारणाक लागून एवेलेबल डेटा कितले आसा लोकांक हांगा संवसारांत कितले आसा ताजे आधारार ते लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स म्हणटाची ताजे आधारार सगळेची ChatGPT या जनरेटीव AI आज सामान्य जावन तुमी पळयलें म्हणजे जाल्यार खंयचेय एक फ्लॅक्सारी तुमकां प्रिंट जावचे गणेशाचे गणपतीचे चित्र ते AI निर्मीत जावन आसता. एक साधारण आर्टिस्टान करचे पशी चड छंद रितीर ते करता AI. म्हणजे ताजें सामर्थ्य आमकां कळटा. हें कशें साध्य जालें म्हळ्यार एक लार्ज डेटाबेस, लार्ज डेटा ते काण घेवन ताजे प्रोसेस मादरेर ते एक ताजे रेस्पॉन्सीस क्रिएट करता. आतां आनीक आयला AI एजंट्स म्हणटा ताका. तें कितें करता म्हळ्यार व्हिडिओ कॉन्टेंट जें आसा तें पळोवन ताजें नकल करता. आतां ते घेता, पयले घेता आशिल्ले टेक्स्ट घेताले ते, आतां ते व्हिडिओ घेता आनी ते व्हिडिओ आधारार ते व्हिडिओ जनरेट करता. ते एकलो एजंट आसता, तो पळयतना तुमकां मनशा बरें दिसता, तुमी तुमचें रूप ताका दिवं येता, तुमचें ट्विनिंग कर येता
तुमचेच एक प्रतिनिधी जावन तुमी तुमचे वेबसायटीर घालून घेवन तुजे कोणाकय म्हाका म्हजे कडेन उलोवंक आसल्यार हाजे कडेन उलया म्हणत या तुमी खंयचे संवसाराचे प्रश्न ताजे कडेन विचारयतात ते आन्सर करतात ते तुमकां जवाब दिता ते सारके या सारके न्हय तें मागीरचें विवेचन. त्या दळा कशी दामोदर गणेकाराचें काम या अस्मिताय प्रतिश्ठानाचें काम या गोंय युनिवर्सिटीचे शब्दमाले वर्ड नेटाचें काम कशें कोंकण वाठाराक जेवो एक गुगल ट्रान्सलेटाक उपकारी जाले तशें आयचे दिसा मुखारचे दिसा आमकां फावंडेशनल काम म्हणचें म्हाका दिसता ते दायजी वर्ल्डाचें जावन आसचें पुरो कविता ट्रस्टाचें जावन आसचें पुरो संदेश बाबाचें काम जावन आसचें अशें कोण फलाशेक न्ही या कितले लोक व्हिडिओ कॉन्टेंट क्रिएट करता आयचे दिसा तांचें काम मुखारचे दिसा आमकां कोंकणीक भरपूर भार दिता भरपूर एक दिगो जेवचें काम करता म्हणून म्हाका दिसता. एनोटेशन्स म्हणटात एक शब्द आमी उच्चार केले पावना ताका एक टॅगिंग करता त्या लिंग्विस्टीक कामय CILन केलेलें आसा या गोंय युनिवर्सिटीन केलेलें आसा. चड जावका हे खडेगांठ काम आमी कितले चड करताची ताज्या आदारार तंत्रज्ञान आमकां वापर करूंक चड अवकाश आमकां मेळटा. त्या देखून हाजी गरज कितें म्हळ्यार म्हाका HMR म्हणलें HMR उलयता आसतना वय पुरे समरे म्हाका एक प्लगीन ना मू हाजी मेगेल किटाळ पत्र कितें आसा तो ऑनलायन चलयता त्या गोंयकारांक वाजूंक जायना हिता म्हळ्यार ते कन्नड लिपीर आसा ते जर तांणी कोणें वाजूका ते कोंकण वाठाराक घालून कन्वर्ट करून वाजूका या विंगड माध्यमार घालून वाजूका एक प्लगीन करूंक आमकां जाय न्ही अशें ताजो दुख्ख ताणें म्हाका सांगलें. म्हाका दिसता ते तसले टूल्स तसले प्लगीन्स तसले सान तंत्रज्ञान आमी पयल्यान पयलें आमचे कोंकणीक बल दिवच्याक आमकां कोरका ताजे खातीर एक तंत्रज्ञ और एक थिंक टँक आमी निर्माण करता गोंय सरकारान ताका बल दिवका आनी ताजे बलार आमी असल सान उपक्रम या एक टूल्स एंड टेक्नॉलॉजी आमी डेवलप करता कोंकणीक ताका जोड दिवका आनी आमी कसं केल्लें म्हणून उलोवचें ना आनी कसं कोरका म्हळ्यार उलोवका त्या कमिटीन त्या एक थिंक टँकान तांणी निर्णय घेवका आनी मुखारचे वाट घालून घेवन आयचे दिसा दुडवा कांय उणें पडना तें करचें काम खडेगांठ काम कोणेंय नेल्यार पांय दवरून आमी जाय हें करका आमकां म्हळ्यार काम डीप वर्क कितें आसा तें कोंकणीक जावचें तंत्रज्ञाना मादरेर जावचें गरज आसा म्हणून म्हाका दिसता. मुखारचे अधिवेशनांत तंत्रज्ञानाचे विशयार आमी परिसंवाद चलयतना आमी मागची नाची आजीक जाल्यार आमी तंत्रज्ञानांत कोंकणीचे कॉन्टेंट उणेंशें पुरो बट उपक्रम उणे ना आमचे उपक्रम आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्किम्स वापरून आमी केलेलो आसा. गोंयांतूय काम जालां मंगळुरांतूय काम जालां जाल्यार फुडले परिसंवाद कितें आसा तंत्रज्ञानाचेर आसता जाल्यार आमी तंत्रज्ञ आनी भाशा तज्ञ हांकां दोगांयक बसून आमी एक क्रियात्मक जावन आशिल्ले उपक्रम करता तेन्ना काळ विंगड आसतलो आमचे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या जनरेटीव AI ऑर एजंट्स आमगेले सगळे योजना शैली आमगेले मुखारचे कामाचे रूपरेशा सगळे विंगड करतले जाल्यार त्या टायमार आमकां एक दूरदृश्टी आशिल्ले तसले असले मात्र आमकां तेजे उपयोग करूं जाता. एक आलोचन करतना एक भंय दिसता मुखार दिसाचे कितें म्हळ्यार एक कांय स्टँडर्डायज जावन वतले भास म्हूण AI इतले फास्ट इतले स्पिडार वता की म्हळ्यार सगळ्या भाशेंक एक स्टँडर्डायज करतले प्रत्येक भाशेक स्टँडर्डायज करतले म्हणून प्रमाणीकरण आमी भारी भरमेर पळयताले पयले आमचे शुद्ध लेखाचे नियम तानाजी बाबान या गोंय अकाडेमीन करतना आमी शेणे गोंयबाबाचें पत्र या शेणे गोंयबाबाचें लेखन वाजिल्लें म्हणून जाल्यार आमकां तातूंत भितर युनीक आशिल्लें ऑर्थोग्राफी युनीक आशिल्लें टॅक्स्ट आमकां पळोवचें मेळटालें उकारांत इकारांत अशें मेळटालें. शुद्ध लेखनाच्या नियमाक लागून ते सगळे आमी काण उडयले आमी अळंत वापरले सगळ्याची स्वराक्षर
काणुडेले वर्ड एंडींग स्वराक्षर आतां तें दिसता म्हाका पळयतना तें डायवर्सिटी गेल्ली वय एक कडेन विविधता आमी काणुडेली वय म्हणून मुखार दिसा आमकां व्हिडिओ माध्यमारी आज ही प्रोड्यूस जावचे विंगड प्रदेशाचे कॉन्टेंट मुखार दिसा फेक कॉन्टेंट जाताना मुखार दिसा निर्मीत कॉन्टेंट जनरेट जाताना हें फेक कॉन्टेंट म्हणून वर्ड कसलो यूज केलो म्हळ्यार हांवें तुमी बेबी पिकॉक म्हणून गुगलार सर्च केल्यार सुमार 10 पेज तुमकां कितले बेबी पिकॉकाचे चित्र तुमकां दिसता ते AI निर्मीत चित्र जावन आसा मुखार दिसा आमी व्हिडिओ कॉन्टेंटार AI निर्मीत कॉन्टेंट चड जाता वता ऑटोमॅटिकली AI जनरेट करता कॉन्टेंट व्हिडिओ जनरेट करता जनांक कितें जाय म्हूण ताका कळून तें करता वता तेन्ना चड फेक कॉन्टेंट या कृत्रीम कॉन्टेंट क्रिएट जाता ताजे जागृती आमकां आसूंक जाय सो हे पुराय आलोचन करतना मुखार दिसाचें कल्चरल एप्रोप्रिएशन आमगेले सांस्कृतीक जावन आशिल्ले विंगड फायनेस्ट विंगड मुळादीक एक एलिमेंट्स कशे आसा ते लुप्त जावचे एक डेंजर आसा स्टँडर्डायजेशन जातना या कॉन्टेंट ऑटोमॅटीक जनरेट जातना तें अर्थ नातिले शब्द क्रिएट जाता कशी शब्द आनी अर्थ सांगाता राबूंक जाय तशेंच कल्चरांतूय ताजे मुळावे चिंतप कसो आसा तेंवूय राबूंक जाय अशें म्हाका दिसता ते सकड आलोचन करतना एक एथीक कमिटी एक जावका एक नागडो बेताळ आमचे लोकांक मदें येवका आनी ताणें आमकां दृश्टी दिवका दुराची की बाबा हें सारकें न्ही हें सारकें म्हणल्यार एक व्हड कॉर्पोरेशनान इतले AIचे वयरी इन्वेस्ट करतना आमकां तें दिसता आमचे तसले ल्हान भाशेक AI एक दिगो जावो एक आधार जावो आमकां ते मारेकार ना जावो अशें हांव लेखता आनी म्हाजें उतर संपयता सगळ्यांक देव बरें करूं